सांगलेलें की आयज अशे 3 भुरग्यां जेंकां कनेक्टिविटी खातीर आनी तांकां ई लर्निंग आनी ऑनलायन इंटरनेट कनेक्टिविटी खातीर मोबायलाची गरज आहा म्हणून आमी कितें करता आमी रोज म्हाका दिसता आयज पर्यंत म्हाज्या इतिहासान ही जर्नी जी राजकारणाची सायबा पासून जर पळय हजारांनी भुरगे 70चे आमी शिक्षणाक आमी तांकां तेंको दिल्लो आसा. आमी केन्ना विचार भुरग्यांक जर येता फी भरपाक आयज सकाळी येयल्लो लास्ट 30 तारीख तेजे डे आहा. नर्सिंग पासून सगळे तरेतरेचे कोर्स MBA पासून आमी भुरग्यांक शिक्षणाक आमी प्रोत्साहन दिल्लें आसा. आनी आमी केन्ना कोण खंयचो आहा काय कोण खंयच्या समाजाचो आहा काय कोण खंयच्या गांवचो आहा काय मतां म्हाका घातल्या काय ना हे सगळे न दवरता तकलेन जशे विशय आयलो पेपराचे हांवें ताका सांगलें ताबडतोब घेवन यो तांकां आयजच्या आयज आमी मोबायल फोन तेच्या माध्यमांतल्यान तांकां जर मदत जाता स्मार्टफोनच्या माध्यमांतल्यान मदत जाता ते मदत दिवपाचें काम साहेब आनी हांवें आयुश्यभर आमी तेंच काम केल्लें आसा. आनी म्हणूनच आयज ते थंयसरली भुरगीं शिकपाक पळयता आनी आमी शिक्षणाक तांकां सगळ्या तरेची मदत करपाक आमी प्रयत्नशील आहा. ऑनलायन लर्निंग आनी प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जी आयज ऑनलायन लर्निंग आहा आनी कनेक्टिविटी हे सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दिवपाक आमचें काम आमचें चालू आहा. 70 आमी केन्ना कोणाक शिक्षणा कडल्यान पयस दवरूंक ना. शिक्षणा शिवाय पर्याय नाय म्हणून साहेबान इतले वर्सां सांगलेलें आसा. आमी सांगता आनी सरकार बी तेंच करता आनी तुमकां खबर आसतली की आतां आमी पावस जातकूच आमी एक पायलट प्रोजेक्टचेर आमी काही तालुक्यान ई लर्निंगच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑनलायन टॅब्स आनी हे सगळे आमी भुरग्यांक दितले आनी म्हाका तरी दिसता की भुरग्यांक त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलें. ही आमची भुरगीं जी आहा ही आमची भुरगीं आहा आनी तांकां केन्नाच आमी एज्युकेशना कडल्यान डिप्रायव जावपाक आमी दिवचे ना. कितेंय गरज पडल्यार ताबडतोब ते तांकां सोय करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दिशिका दीपक हरिजन मळपणी गोवा. माझी आई दिसवाड्याच्या कामाक वयता. 3 महिने झाले ऑनलाईन शिकपाक गावूंक ना. आता बाबान मोबाईल दिला म्हणून शिकपाक गावले ऑनलाईन. धन्यवाद.